तो एक तर सिवरेज लोकांनी गटरांनी सोडल्या म्हणून आणि ते क्लीन जावना म्हणून आता फाटीच आमी म्हणजे आमी एक 4 कार्यकर्ते आता प्रॉब्लेम कितें जाला की न्यू वाड्यार सिवरेज सिस्टम ना. सिवरेज सिस्टम नाशिल्ल्या कारणान खूब जाणांनी आपल्या घराच कडेन जिरवण मारले आणि थंयच तांणी एक जिरोवपाचो प्रयत्न केला. जांचे कडेन तें शक्य ना तांणी गटरान सोडला. सो लोकांकूय ब्लेम करप म्हाका दिसता जो पर्यंत आमी तांकां सिवरेज दिना तो पर्यंत ताजेर आमी कांय तोडगो सांगूंक शकना. त्या अनुशंगान आमी फाटीं हांगा सकयल्यान एक जागो आसा म्हणजे गोवा शिपेडा फुडल्यान पळय येता रस्तो थंय सकयल मातशें तुमचें नांव सांग. तुम्ही हे करता पळय ते तुमी खंयच्या नाटक थंय व्हरून सोडा. हय आनी दुसरें म्हणटा ते चिकन वेस्ट जे फास्ट फूड आनी चिकन शॉप आसता पळय ती जी गाडी वयता पळय इतली घाण मारता तेजें उदक पडटा रस्त्यार उदक पडटा की इतलो ना म्हणल्यार 2 ते 3 वरां. आज सगळ्यात पयलीं आज न्यू वाड्या ह्या भागात आमदार तुमच्या दारी हो आमी एक उपक्रम म्हणजे लोकांच्या दारान वचून तांची गाराणी आयकप आनी ग्रिवन्सीस आयकप आपणें कितें केलां तें सांगून दिवप आनी तांचे एक ग्रिवन्स सॉल्व करपाचो आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो. आनी आज खरें म्हणल्यार भोग्यांनी पावस आशिल्लो म्हणजे आमी एका टायमान आमकां अशें दिसलें की हो कॅन्सल करचो म्हणून. पूण आज न्यू वाड्याकार लोक म्हणजे इतले आज भरगत आयले म्हणजे आनी आमकां ह्या कार्यक्रमान वचून खूब तांणी हें दिलें म्हणजे आमी ग्रिवन्सीस आयकपाक आयिल्ले पूण लोकां कडल्यान खूब बऱ्यो गोश्टी आमच्या वास्कोन काम चल्लां ताजेर आयकून आमकां खूब बरें दिसलें. बारीक प्रॉब्लेम्स आशिल्ले कोणाचे घरादार मेळनाशिल्ले कोणाची लाडली लक्ष्मी सँक्शन जावन आशिल्ले कोणाचे पेवर्स हे जावन आशिल्ले कोणाचे गटर चोक आशिल्लो. ही सगळीं कामां घेवन आज लोक आमचे कडेन आयिल्ले. म्हाका खूब उमेद जाली. आमी सदांच आमचें ऑफीस ओपन आसा आमी सकाळचे सांज पर्यंत लोकांची सेवा करत आसता. पूण एकदां अशें जाता की खुबशा लोकांक म्हणजे एक जाणटो जावं नाका कोणी ताका ऑफिसान येवन काम करून घेवपाक मेळना आनी ताजें खंय तरी काम तें तो मनान घेवन बसता आनी जेन्ना मागीर इलेक्शना कडेन वता तेन्ना तो सांगता आमचो गटर चोक आशिल्लो आनी कितें आशिल्लो. तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचे भारतीय जनता पार्टी ही सदांच आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणजे एक लास्ट मनशा पर्यंत वचून ते खंयचीय बेनिफीट जावं खंयचीय स्कीम जावं खंयचेंय सरकाराचें काम जावं तें ताजे कडेन पावप हें आमचें कर्तव्य आसता आनी ताका त्या परिस्थितींतून कसो आमी वयर काडूंक शकतात हें आमी सदांच पळयत आयिल्लें आसा. ताजे अंतर्गतूच हो कार्यक्रम आशिल्लो आमदार तुमच्या दारी आनी आज खूब बरें दिसलें. खूब जाणांनी आपले प्रयत्न सांगले. खूब जाणांनी वास्कोन जो डेव्हलपमेंट चल्ला त्या खातीर आमकांय शाबासकी दिली आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जे गोंयांत काम करता म्हणजे सर्वांगीण विकास जसो म्हणटात ते काम करता ताची आमकां तोखणाय केली. आमच्या मुखेलमंत्र्याची तोखणाय केली आमच्या मिनिस्टरांची तोखणाय केली. ते पळोवन म्हाकाय बी अभिमान जालो की हांव ज्या पार्टीन आसा जाल्यार आमचें जें काम आसा ते सगळे लोक बऱ्या हातून पळयतात म्हणून. आनी त्या खातीर अशे कार्यक्रम आतां हो एक पार्टाचो जालो मागीर आनी दुसऱ्या पार्टान आमी परवां वतलो म्हणजे एक दिसाचो गॅप दवरून प्रत्येक पार्टान म्हणजे वास्को भितर एक 3 म्हयन्याचो हो एक उपक्रम आसतलो जेणे करून तांचे प्रॉब्लेम जाले ग्रिवन्सीस आयकून घेवप आनी तांचे नंबर्स घेतले आनी तांचे रोखडेंच सोल्युशन दिवप हें आमी पळयतले. फुडल्या 8 दिसां भितर आमची टीम एक सेक्रेटरीज आमी टीम केल्याची ह्याच लक्ष घालतली की कोणाची कामां उरल्या कोणाची कामां पेंडींग उरल्या आनी अशें करून एक बरें वातावरण वास्को भितर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव म्हज्या सगळ्या टिमीक आनी हें ऑर्गनायज केलें आनी बरें लोकां भितर एक बरी मेसेज गेली की खंय तरी आमदार पसून आमचे कडेन येतात म्हणून तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. आनी हांव भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदतां की आमचो पक्ष पसून आज प्रत्येक जाणांक आमकां दारांनी वचप. आमचो प्रधानमंत्री पसून म्हणटा लोकांक तुजे कडेन येवपाक रावनाका तूं लोकांच्या दारान वच तांची गाराणी आयक तांचे हें आयक आनी ताचेर सोल्युशन दी. त्या खातीर आज हो प्रोग्राम जाता तो खूब मनाक बरें दिसता. आमदार तुमच्या दारी हो एक नवी संकल्पना नवो कार्यक्रम घेवन न्यू वाड्या 41, 42, 43 ह्या भागात आयज ह्या कार्यक्रमाचो शुभारंभ जाल्लो आसा. बरें दिसता आयज आमदार स्वता जावन लोकांच्या घरा कडेन पावता लोकांच्या भागांनी पावता लोकां मदीं पावता. फक्त
फक्त समस्या आयकपा खातीरच न्हू तर तेंच्या कडल्यान सजेशन्स घेवपा खातीर लोकांक नवे स्किमी कितें येयल्या ते सांगपा खातीर म्हाका दिसता फाटल्या 40 वर्सांत अशें केन्नाच जावंक ना की वास्कोन खंयचो तरी आमदार येवन लोकां पर्यंत लोकां मदीं रावन लोकांचे समस्या जाणून घेता. आयज आमी ह्यो जेन्ना कार्यक्रम घडोवन हाडलो पयलीं पावसाचो भोग्यांनी अवतार आसलेलो आनी ह्यो अवतार पळोवन आमकां अशें दिसलेलें की आयज खंय तरी उपस्थिती तितकी जावची ना. पूण दाजी बद्दल प्रेम, बीजेपी सरकारा बद्दल प्रेम, बीजेपी पार्टी बद्दल प्रेम जो आयज आमकां हांगा पळोवंक गावता. लोकांनी हसत खेळत आपले धाकटे जावं ते धाकटे प्रश्न आमदारा फुड्यान मांडले आनी आमदारान सांगल्या प्रमाणे आमदार आपल्या अख्ख्या ऑफिस टिमीक घेवन तो हांगा येयल्लो. प्रत्येक समस्याक तेणी एक तोडगो सांगलेलो आहा, एक टायम फ्रेम सांगलेलो आहा आनी आपलो नंबर तेणी सगळ्यांक दिल्लो आसा. आनी इतकेंच न्हय तर तांकां हेंय सांगलेलें आहा की तुमी 24 वरान म्हाका केन्नाय कॉल करात, 2 जावं 3 जावं 4 आपूण प्रत्येक कॉलाक एटेंड करता आनी तुमच्या फुडें पावता. नमस्कार, माझं नाव रेणू हिंगराज भाटिये आणि मी एकता रेसिडेन्सीला राहते. आज माझ्या हस्बंडनी मला सांगितलं की दाजी येणार आहे वरती हनुमान मंदिरात आणि 1 to 1 प्रत्येकाला बोलायचं चान्स मिळणार की आपल्याला काय काय प्रॉब्लेम आहे ते आपण सांगू शकतो. मग मला असं वाटलं की मला जराशी प्रॉब्लेम होती आमच्या सोसायटीला कचऱ्याची. खूप वर्षापासून कचरा टाकतायत लोक आणि मोठे मोठे कचरे जे असतात ते टाकतात, बेडशीट्स वगैरे, पिलो कवर्स, पिलोज, आणखी मॅट्रेसेस वगैरे. तर त्याच्यासाठी काय सॉल्युशन काय आपल्याला काढायचं त्याच्यासाठी मी आले होते इथं. आणि इथं येऊन मला इतकं चांगलं वाटलं. प्रत्येकाला त्यांनी 1 by 1 क्वेश्चन्स त्यांना परमिशन दिली विचारायची आणि त्यांना चांगली उत्तरं सुद्धा देऊन त्यांचं समाधान केलं आणि त्यांना आश्वासन दिलं की जे काही त्रास आहे लोकांना त्याचं ते सॉल्व्ह करायची पूर्ण कोशिश करणार आणि आपल्याला पण त्यांना साथ द्यायला पाहिजे. कारण आपला पण सपोर्ट असायला पाहिजे आणि प्रत्येकाने विचार करायला पाहिजे की एकटे दाजीच सगळं नाही करू शकणार, आपल्याला पण त्यांना साथ द्यायला पाहिजे. तर त्यांचे गव्हर्नमेंटचे सगळे डिपार्टमेंट ते सुद्धा होते आणि 100-200 लोक आज इथं होते. पाऊस पण खूप भरपूर होता पण तरी सुद्धा लोक आले आणि त्यांनी आपापली सगळी क्वेश्चन्स विचारली आणि त्यांना त्यांचे समाधान सुद्धा झाले. आणि दाजींनी सुद्धा सगळे जी स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटनी जी सांगितली आहे ते सगळे डिस्कस केले. लोकांना जे माहीत नाही आहे ते सुद्धा त्यांना सगळ्यांना कळवून दिलं आणि खूप चांगलं वाटलं. असं घरच्यासारखं वाटलं की घरात आपण कसं आपली काही प्रॉब्लेम असली तर आपण शेअर करतो एकमेकांना आणि आपल्याला सोल्युशन्स मिळतात. तसंच मला असं इथं फिलिंग वाटतं. थँक्यू सो मच. नमस्कार. म्हाका जो आमचो आमदार आसा दाजी सारकर आसा ते म्हाका खूब दिसता तेंची आमदार तुमच्या दारी म्हणजे स्वताच्या ऑफिस सगळीं कामां सोडून स्वता एक सरकार लोकांच्या सामान्य लोकांक समजूंक शकतना तो प्रयत्न. सो म्हाका तो बरो दिसलो. कित्याक जाणा हांव कोणाच्या पार्टीचो ना बीजेपीचो ना काँग्रेसीचो पदार्थ. एक सामान्य मनीस जो वोटर आसा ताका प्रश्न मांडपाचो अधिकार आसा आनी ते अधिकार दिलो आनी तो प्रामाणीकपणे तेणें आयकलो. हें व्हडल्यांतली व्हडली. आतां जातलें ना जातलें तो येणारो काळ ठरयतलो की कितें जालें तें. सो म्हाका बरें दिसलें आनी हांव खरेंच एप्रिशिएट करता. खुबश्यो गजाली आसा ज्यो एप्रिशिएट करपाच्यो आसलेल्यो त्यो दिसता. काही गजाली कश्यो आसता सांगूनच जायना, ती आत्मसात करची आसता. सो म्हाजो प्रश्न तोच आसलेलो. आमी सगळे पाणी पिता पण ताजो विलेवाट सारको जाता काय ना हो म्हाजो मुद्दो आसलो. तो दाजीन तो आयकून घेतलो प्रामाणीकपणे आनी तेजेर करपाची आश्वासन दिलां. आतां ते कितके पर्यंत जाता ते आमी आशा पळय. आमी सरकाराक तितकोच टायम दिवंक जाय. पाशियेंस आमकां आसा तेवूय दाखोवंक जाय. तें सांगून म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांव खरेंच एप्रिशिएट